आज 11 दिवसाची अंतिम जाऊन घेणं आज आम्ही सभा कार्यक्रमांत आसाची किंतु केलो लोकाले आनीकच अभिप्राय कसन की म्हळ्यार आणि एक 4 दिवस एक्सटेन्शन जाल्ले असले री बर आशिल्ले म्हणून सांगता सच जनाले तोंडान तेत आशिल्ले की 11 दिवस नाका आशिल्ले आणि एक थोडे 4 दिवस एक्सटेन्शन जालेले असल्यार बर की म्हणून घेनो आज ही जन सांगता सच म्हळ्यार इतले प्रतिसाद जनान दिल्लो आसा आज आमगेले हे 550 कोटी राम तारक मंत्र जप घडील असल्यारी ते आमगेले ऍक्शनान नाही हे गुरुपीठेर बसून घेन कसन एक गुरु वाक्य दिले त्या गुरु वाक्याचे बलान आज आमगेले 550 कोटी राम नाम जप जाले त्यातकून म्हालगड सांगताची गुरुल वाक्य अवहेळन करच्याक वत नाकाची म्हणून सो त्या निमित्तान गुरुल वाक्याक कितलेक महत्व आसा त्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजान ह्या संदर्भारी सर्व ही जगाक दाखवून दिल्लो आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्या त्या प्रमाणे आता फ्रॉम बीच टुरिझम आसूनच स्वामी महाराजाक लागून वी कॅन मूव टू स्पिरिच्युअल टुरिझम आणि खंय तरी दक्षिण अयोध्या म्हणटा तें नाव सारकें एप्रोप्रिएट आसा कित्याक स्वामी महाराजान हांगा खुद्द अयोध्या केल्ली आसा